पेडणेचो आमदार आणि हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकरान गणपतीच्यो मुर्ती करप्यांक चिकण माती मळपा खातीर खासा मशिनां वांटप केले। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो गणपतीच्यो मुर्ती गोंयांत बंद जावपाक जाय ह्याच उद्देशान गोंयांतल्या सगळ्या गणपती मुर्ती कलाकारांक मशिनां दितलो अशें आमदार प्रवीण आल्लेकरान सांगलें। जे आमचे गोंयांत खुबशे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती येतात, ताका लागून आमचे लोक खंयसर कमी पडटा, आमी खंय कमी पडटा अशें म्हणून हांवें विचार केलो। ताका लागून हांवें गव्हर्मेंटा कडसून ते रिक्वेस्ट करून ही आयज तांकां मिशिनां दिवपाचें केलें, कित्याक जे पळय ते पांयान मेळटाले आनी लेबर तांकां लागताले, दिसाक ना म्हणजे लेबर 1000 रुपया तांकां लेबर लागताले, एक लेबर हाडटलो। ताका लागून विचार केलो आनी ताका लागून ही आयज मिशिनां तांकां जे पांयान मेळटा ते तेंच्यांनी मिशिनान हें करपाचें आनी जाता तितले आमचें तें हें वाडोवंक जाय, कित्याक म्हाका हेच्या फुडें प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचेर हें खंयसरूच दिसोंक जायना अशें हांवें हें केल्लो आहा विचार, कित्याक ही सगळ्या आख्या गोंयांत सगळ्यांक जे पळय कलाकार आहा आमचे त्या कलाकारांक ही सगळ्यांक मिशिनां दितलो। तशेंच तेंच्यांनी कितें करूंक जाय, एटलिस्ट एक 5-7 किलोमिटर तेच्या सायडीक कोण तरी आहा जाल्यार ती मिशिनां तेकाय तेणी दिवची, एवेलेबल करची, कित्याक ही एकट्याक अशें हाडचें ना, कित्याक तेणी 5-10 किलोमिटर तुजे लागीं कोण आहा सरावंडींग तेकाय तेंच्यांनी ती दिवची। अशेंच म्हणून हांवें आयज ते हें केल्लें आहा